लेखिका माया खरंगटे हिका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान कोंकणी साहित्य मळाचेर उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। लेखिका माया खरंगटे हिका हो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान हांव तिचें अभिनंदन करता अशें म्हणीत फातोर्डेचे आमदार दामू नायक हांणी लेखिकेक परबीं भेटयली। पुरस्कार मेळिल्ल्यान जबाबदारी ही वाडटाच, कोंकणींत बऱ्यांतले बरें साहित्य येवचें असो हावेस बाळगून हांवें म्हजें कार्य चालूच दवरलां अशें म्हणीत लेखिका माया खरंगटेन खोस परगटायली। बेरेस्तारा साहित्य मळावयले प्रतिश्ठेचे केंद्रीय अकादमी पुरस्कार जाहीर जाले। कोंकणी भाशेंतलो अंदूचो साहित्य अकादमी पुरस्कार माया अनिल खरंगटे हांच्या अमृत वेळ कादंबरीक 2016 जाहीर जालो। ह्या कोंकणी मळावयल्या साहित्यिकांनी खोस परगटयत लेखिकेक परबीं भेटयल्यो। विश्वात म्हळ्यार आनी तशेंच बाकीचे साहित्य हातूंत भितर हो खरो म्हळ्यार खोशयेचो भांगराळो खीण। मायाताईच्या पुस्तकाक साहित्याचो व्हडलो पुरस्कार मेळप म्हटल्यार म्हणजे तो पयलीं मेळपाक जाय आशिल्लो, पण देर आय दुरुस्त जावन सुद्दां हो एक खोशयेचो दीस आसा। सत्य और खरेपण आसा म्हणटा तें ताका मातसो वेळ लागता, पूण तो वेळ लागिल्लो आसा। आनी तांणी जो वावर केल्लो आसा साहित्यान, कोंकणी साहित्यान, तो वावर खूब देखदिणो आसा, म्हणजे दोळे दिपकावपी आसा। आनी अशेंच बयत रावचें। आनी ह्या साहित्यान भितर, ह्या समुद्रान भितर अशे कितलेशे मोती आसात। त्या समुद्रांतले एक मोती माणिक जे आसा तें एक माणिक म्हणल्यार आमचें मायताई। आनी खरोखरच बरें दिसलें। आमच्या भुरग्यांच्या विशयान सुद्दां सगळ्यांक बरें दिसतलें की मायाताई खरंगटेक आयज जो येदो व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळा आनी तो गोंयचो ह्या कोंकणी भंडारान भितर आनी एक माणिक चकचकत उरतलें, तशेंच उरचें इतलें हांव मडगांवच्या म्हणजे दाम बाबा कडेन मागता। आनी बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें। आतां त्या लेखणीन अशेंच शारदेची आनी सेवा जावची इतलें म्हाका खूब खोस जालें म्हाका कादंबरीक मेळ्ळें म्हणून। तशें हांव खूब साहित्य बरयतां, कादंबरीक मेळ्ळें म्हणून म्हाका चड खोस जाली। त्या कादंबरीत हांवें अशी एक लिबरेशन, पयलींच्यो ज्यो बायलो एकत्र कुटुंबात रावून आनी एक गिरेस्त कुटुंब, भाटकारशाही, पूण ते बायल खूब त्रास भोगता। तिच्या वाट्याक कोंकण भाशा येतात आनी ती खूब त्रास काडटा आपल्या भुरग्याक शिकयतली म्हणून। तातूंत तिचो घोव पेड्डेड जाता आनी तिका भरपूर त्रास काडचे पडटा आनी ते त्रासांनी मुखार सरता। आनी तशा हातूंत हांव तेदोवाळ जो समाज दाखयला, त्या समाजात हें आशिल्लें, स्वातंत्र्य लढो चलतालो, ते बायलो स्वातंत्र्य लढ्यात कश्यो पडल्यो तोय पार्ट घेतला। सगळो समाज दाखोवपाचो त्या वेळचो हांवें यत्न केला। काणी एका सिताबाईची, पूण हांवें तातूंत सगळो पुराय समाज घेतला। तेदोवाळ भाटकारशाही कशी चलताली, भाटकार लोक कशे मुणकाऱ्या कडेन त्रास जाताले करताले तेंय घेतलां। त्याच बरोबर ही बायल सिताबाय अशी सामकी खंबीर बायल दाखयल्या, जी झगडी करून हें करून सगळ्या कडेन वयर सरता आनी आपल्या भुरग्याक शिकोवपा पावना ती नातराक शिकयता आनी तिजी नात्र तिका लास्टाक जैत मेळोवन दितात। म्हणून ही अमृत वेळ, म्हणजे तिच्या आयुश्यांत ही अमृत वेळ आयली हें हांवें त्या कादंबरींतल्यान दाखयलां।